आशिल्ले एक त्या जंक्शना कडेन डायवर्शन करपाक आणि एक हांगा बाद हांगा ओपनिंग आसा जे ओपनिंग आसा ते हांगा दाखोवपाक हांगा ट्रॅफिक नाशिल्लो म्हणजे तांकां हायवेन सांगूंकूच नासलें ते येतले कशें कितें पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची तांच्यानी येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता तार रोडाचें जाल्यार ते डायवर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचे आशिल्ले एक सुद्दां सायनबोर्ड ना इंजिनान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ 2 किलोमिटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना लोकांनी मनाक मात्र अशें वचपाचें रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जाला पळय कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्या भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या 3-4 फेटल जाले हय 3-4 येवन फाटी आसले ते पळय ते शॉक येवन मेलो ते सुद्दां इटूच पास्ट तो पण तरी सरकारान कांयच अजून पावलां उचलूंक ना की कांयच उचलूंक ना बोर्ड लावपाचे लायट कांयच ना टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीचे पद्दतीन टोटल भयला असो आसा ज्या जाग्यार स्कोप आसा पळय स्ट्रेटनिंग करपाक थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना तुमी जर फाल्यां दिसाचे येयले न्ही हांव तुमकां दाखोवंक शकता गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला रायटाक केला कोणाच्या फायद्या लागून केला ट्रक पार्किंगा लागून केला कितें थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले हे तुमकां खबरूच आसा कितें आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपा जाय थँक्यू तूं केन्ना पावलो गाड़ी वास्को काढली ना पुलिस कॅमेरा असे येयला न्ही डायरेक्ट हय हांव ते सायडीक पास जालो मरे 2 कंटेनर वताले स्कॉडा मुखावले वताली तो आयलो आनी डायरेक्ट स्ट्रेट गेलो आनी तो मुखावले येतालो न्हू तेणी डायरेक्ट थंय धक्को मारलो तो एका पळय 50 मिटराचेर ओडून हांगा हाडलो ताका लागून हय 50 मिटर सुमार ओडून गेलो स्कॉडाय बी फूल डॅमेज जाली एकटो सारको मेजर हे आहा तो आनी एकट्या तो पांय सारको एक फ्रॅक्चर जाला तुटला पांय आनी एकटो तो सारको मेजर आहा सारको इतले हां अजून कांय कळना पूण तो चड करून तेजी हें सारकें ना सारकें अशें आसा पूण तो गेल्ल्यान जमा रे म्हणटकूच ऑलरेडी तो सगळो फूल फ्रॅक्चर जाल्लो आहा आख्खो कांयच आमी गाडयेन घातलो पळय ताका न्हू कांय ना एक सायड सगळी हें जाली डॅमेज जाल्या ही फूल हें जाल्या हो पांय मोडला कमराक साकून माल लागला सामको हें जाल्लो आहा तो कितले सुमार एक्सिडेंट 6:45 जालो हय सारको 6:45 एम्बुलन्स येवपाक लेट जालो खूब कितलो टायम काडलो एम्बुलन्सान अर्दवर 45 मिनिट तरी काडली मागीर पुलिसे गाडी येयली मागीर पुलिसे गाडयेन तो इंजर्ड एक पांय मोडलो ताका पुलिसे गाडयेन घातलो आमी उबारून एम्बुलन्सान घातलो हांगासर सिग्नल बी कांयच ना रोड ना कांय ना आतां डायवर्शन करता ते आतां डांबर घालता म्हळ्यार दोनी वटेन कांयच ना हांगाय कोण उबे नासले आनी थंय कोणूय ना ट्रॅफिक पुलीस नासले कोणूच ना ट्रॅफिक कोणूय इन्फॉर्मूच करूंक ना खंय न्हू तेंच्यांनी आनी तेंचेय मनीस ना न्ही हांगा जाल्यार हांगा डायवर्शन आसलें ते सायडीक सरताले न्हू एक्सिडेंट जावचो नासलो कोणी आसलेले जाल्यार कोणूच ना न्ही हांगासर ताका लागून चड जालें तें ती सायड ऑडमिक्स चालू आशिल्ली ती सायड ऑडमिक्स चालू आहा म्हणून तेणी हे सायडीच्यान सोडलेले पूण तेंचे मनीस ना उबो मनीस नाशिल्ले कोणूच मनीस उबो ना आनी तेंचे एका चुकीक लागून एक्सिडेंट जाला डायवर्शन केला ते मदीं घातले मदीं केले आनी हांगा डायवर्शन सोडपाक लागून कोणी आसूंक जाय आशिल्लो मदीं स्पेस सांडला आनी थोडे लायल्या तो स्ट्रेट वचपाक गेलो बायकवालो कोण नवे आसता तांकां कांय समजना तो आपल्या हितून गेलो आनी तो मुखावयल्यान येयलो स्पिडान स्कॉडावालो मुखावयल्यान येयलो न्हू आनी तेगे जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना बलून फुल्ल्यान तें कांयच दिसूंक ना तेजेर तो ओडून गेलो ताका ते बलून फुल्ले म्हणटा आनी ताका मुखावयल्यान कांयच दिसलें ना आनी तो एकाच नेटार ओडोन मुखार गेलो जाला
कितल्या वरांचेर म्हणटा 6:45 पावणे 7 पावणे 7. नमस्कार. तर आज आमी बेतोडा बायपास जंक्शन आसा थंयच्यान एक 100-150 मिटर फुडें आसात फोंड्यान आनी हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा पावणे 7 सुमार. तर पळोवपाक गेल्यार हांगासर अशें जाल्लें आसा जे डिवायडर म्हणून मदीं घातलेले आसा हायवे ऑथॉरिटीन ते मदीं थोडो स्ट्रेच घातला, थोडो स्पेस दवरला, तेजे फुडें परत घातला, थोडो स्पेस दवरला. सो आनी हायवेचे रोड हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आसले कारणान गाडी दुसऱ्या सायडीन सोडलेल्यो आनी हांगासर ट्रॅफिक पुलिसाकूय अपॉयंट केल्ले नाशिल्ले, जावं हायवे ऑथॉरिटीचे मनीस कोण नाशिल्ले, जावं कॉन्ट्रॅक्टराचे हांगासर रोड खंयच्यान वचपाचे कितें दाखोवपाचे लोक नाशिल्ले हांगासर. हे गजाली खातीर हे एक्सिडेंट हांगासर वारंवार चालूच असतात आनी आयज हांगासर 2 जाणां इंजर्ड जाल्ले तशें तुमी आयकलां आतां. आनी मेन गजाल म्हणल्यार जे हांगासर नॉर्म्स फॉलो करपाक जाय, जे रोडाचेर सिग्नल लावपाक जाय, ती सिग्नल हांगासर लायिल्ली नासल्या कारणान सगळ्यांत चड मोठी चूक ही गजाली खातीर घडलेली आसा ही गोश्ट. तशेंच आमी हायवे ऑथॉरिटी आसा तेंचे कडेन गेल्ले आमी तांकां मेळपा खातीर की हो जो हायवे एक्सपान्शन चल्लां आनी हॉट मिक्सिंग जे कितें चल्लां तेंचे तितून खूब प्रॉब्लेम जाता लोकांक. जशें की आतां तुमी पळोवंक शकता हांगासर हायवेचेर लायट ना, जावं हे डिवायडर मदीं घातल्या, थोडे सायडीन उडयल्ले आसा, अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. फाटल्या दिसान हांगासर एकटो लायटीच्या वायरीक लागून शॉक येवन मेलो जेन्ना स्ट्रेच जो वाडयल्लो तो फुडें पावलो, जे वायरी हाय टेन्शन वायर आशिल्ले ताका तेकोन पावलो आनी कोण तरी हांगासर युरीन पास करपाक रावल्लो तो थंय तेजो जीव गेलो. अश्यो खुबश्यो गजाली हांगासर घडल्या आनी आमी जेन्ना वारंवार हे हायवे ऑथॉरिटीक कळयलां पूण हेजेर कांयच एक्शन घेयना हायवे ऑथॉरिटी, जावं हे सरकाराची चुको आसा ह्यो हे तांकां कळून दिना. ह्या खातीर डेलीच हांगासर एक्सिडेंट चालू आसा. सो हेजेर सरकारा कडेन मागता आमी हेजेर लक्ष घालून हे कितें तें चलना तें सारकें करून घेवचें आनी तशेंच प्रामुख्यान हांगासर जे पर्यंत हे रोड जायना ते पर्यंत पयलीं म्हणल्यार हांगासर लायट घालची अशी गांवच्या हे बेतोडे गांवच्या लोकांचे तशेंच सायडीचे जे लोक हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता खुबशे लोकांचे असो डिमांड आसा की हांगासर लायट घालून घेवची म्हणून, कारण की रातचे हांगासर कांयच दिसना आनी थोडे कडेन एक सायडीन रस्तो करतात मदीं डायवर्जन म्हणून करून दवरता, बोर्ड सारके लायल्ले आसना, लायल्ले ते पडलेले आसता, खूब गजाली आसता. आनी तशेंच जेन्ना आमी फुडें वयता बोरी सायडी वयता जाल्यार बोरी त्या टर्नार एक बोर्ड लायल्लो पयलीं तुमी पळयलो आसतलो की एनिमल क्रॉसिंग म्हणून बायसन क्रॉसिंग जावं लेपर्ड क्रॉसिंग म्हणून एक बोर्ड आशिल्लो थंय खुबशीं जनावरां क्रॉस जातना आमी जीपी न्यूजार सुद्दां हेजे पयलीं हायलायट केला दिसाचो गोवा पास जाता आसतना, तर रातच्या टायमार ही जनावरां हांगासरल्यान पास जाता आनी हायवेचेर लायटी नासल्या कारणान अशे खुबशे एक्सिडेंट जाता. सो हेजेर सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी हें सगळें सारकें करून घेवचें अशें मागता आमी. जीपी न्यूजा खातीर प्रज्योत गांवकार बेतोडेच्यान.